विश्व कोंकणी वाहिनीचे सकड आमगेले वीक्षकांक नमस्कार करता. हांव चेतना नायक. आजी आमगेले स्वाभिमानी पौला ह्या संदर्शना कार्यक्रमांतू आमगेल संगात 30 वर्षाके चड सिंगर्सूचे म्हळ्यारी ब्रिटिशियन अंतू अनुभव असुनु ब्रिटिशियन जावनु आणि जीवनांतू खंचे कष्ट आयलारी आमगेले एक धैर्य दृढ निर्धार दृढ संकल्प असलारी खंचे कष्ट जायना म्हणजे एक निदर्शन जावनु आणि उदाहरण जावनु आमगेल संगात संध्या शणेमाय असती. संध्या शणेमाय नमस्कारू. आयचे स्वाभिमानी पौला या संदर्शना कार्यक्रमाक प्रीतीचे स्वागत करता. आता जीवनांतू मस्त कष्ट येता जलारी एक पोषक जावनु ತಂಗೆಲೆ एक जीवन एक दृढ जावनु आणि एक ತಂಗೆಲೆ भविष्य अंतू एक रप्चवरी साकार कोंदिल्लेले संध्या शणेमाय आमगेल संगात असा. तुमगेले एक सांचे एक परिचय आमगेले वीक्षकांक कोंदिवेत की ಮಿಗೆಲ್ ನಾವು ಸಂಧ್ಯಾ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಂಡೀಚಿ ಮೇಲೆ ಆನು ಪುಂಡ್ಲಿಕ್ ಶಣೆ ಅಮ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಶಣೆ ಮಕ್ಕ ಒಳ್ಳಿಗ್ ಜಾವನು 30 ಇಯರ್ಸ್ ಜಲ್ಲೆ ತೋಗ್ಜನ್ ಚರ್ಡು ಹೊಸಚಿ एक चल्लो एक ಚೆಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ वायडीक जल्ला चेल्लो उजरे SDM लेक्चरर जावन असं शात्ताव ब्युटिशियन करता असं म्हळ्यार मेगेल ಸ್ವಲ್ಪ फॅमिली प्रॉब्लम आशिल्ली निमित्त वायडीके पुडेची हांव शिकिली ब्युटिशियन ते म्हाका आत्ताक मेगेल परिस्थितीक आत्ता ते म्हाका यूज पडल्या पुढे शिकलेला फूड शिकील आशिल्ले एक्चुअली म्हळ्यार हांव एज्युकेशन मेगेल तितली ना जाल्यार नेक्स्ट इन फ्युचर म्हूण तेका सकी एक हाजेरी हांव शिकिली कसले पुणी करूं कसले पुणी एक मेगेले एक आसूं का म्हाका इंट्रस्ट आशिल्ली तशी हेच हांव कंटिन्यू शिकिला हांव जाल्यार वायडीक जाता ते ड्रॉप जाले मागीर आत्ता यूज पडले म्हाका ते जावन सिक्केल. वय वय आता प्रत्येक आनु आम्हाला एक जबाबदारी असता एक दू वर्डिक कोण देऊ का प्राय येतारी म्हणून आणि तशीची ಚೆಲ್ಲಿಯೋಂಕ जलारी आता ते एक मस्त मुख्य जल्लेले एक क्षण घट्ट जावन असता. तुमगेल वर्डीक तयारी कशी आशिल्ले आणि वर्डीके नंतर जीवन कशी आशिल्ले म्हाका म्हळ्यार आनमान तांगेल उमेदी प्रकार तांणी हें केले मागीर मेगेल कसले असले जाव का म्हूण तसल कसले नाशिल्ले मेन म्हळ्यार आनमाक तेंची सम दिसता चेडो एक्चुअली तांणी तेची करची न्हू मागीर हे सोयरीक एक सोयरीक मेळ्ळे म्हळ्यार ते ट्विन्स आशिल्ली तांणी तांकां एक चेल्ली जावप आशिल्ली ते सेम टू कोटाची एकली मेळ्ळी तशी सोयरीक जाल्ले मेळ्ळी पुरो जाल्ले जाल्यार वायडीके फुडें वस्तू तांणी हें केला म्हळ्यार आमकां ते जावका म्हळ्यार डिमांड न्ही तांगेले फोटो काडूनच व्हिडिओ काडूनच मागीर एकोल्याक आसूं का करचे आशिल्ले म्हळ्यार तांणी अरेंज करचे आमी अरेंज करचे तशी तुमी हें करून येवका म्हळ्यार अन्नाकाची वायडीक एक 8 म्हयनो डिफरन्स आशिल्ले सुमार वेळा आपयसिल्ले तांणी त्या पार्टी अन्नाक करून मस्त नमन्याचे आशिल्ले वायडीक जाता ड्रेस घालूनच साडी न्हेसूं का म्हळ्यार घरकडे पूण सुमार आशिल्ले जाल्यार मिगेल कसले ते ऑब्जेक्शन ना आशिल्ली ते म्हळ्यार म्हाका लायक आशिल्ले ते ओके म्हूण जाल्ले मागीर लास्टाक तांणी जना मस्त सांगूनच 25 भितर मात्र आसूं का ते पुराय आशिल्ले त्या पुराय आयकून मिगेल अण्णान सांगले तूं तितली म्हणटा कंडिशना खातीर तूं कसो लायक तूं अन्नाले सांगू येत न्हू तूं म्हाका नाक्क म्हणून म्हळ्यार कोणे विंगड सांगू ते ना हांव नाक्क म्हळ्यार ते नाक्क जस्त आशिल्ले दिसता जाल्यार म्हाका ते नाक्क म्हळ्यार आनमाक केल्लेले आशिल्ले एक म्हळ्यार फॅमिलींत कोणे मेगेल आयकून अन्नान हें केल्लें म्हूण जेवचें नज न्हू तशें कसले ऑब्जेक्शना वचचें ना इवन ताणें फूल दीस ते सांगला तूं नाक्क म्हण म्हूण जाल्यार हांव ओके आसूं कसले आसूं ते आशिल्ले नवे म्हूण वायडीक जाल्ले मागीर वायडीक जावन 1 वर्स ते ओके ತೊಂದ್ರೆ ना आशिल्ले लायक आशिल्लें जीवन 1 वर्सान तूं हांव गुरबिणी जाल्ली म्हळ्यार दोग जाणे उलोवन करून लायक अंडरस्टँडींग आशिल्लीच आमी तेत कसले प्रॉब्लम नाशिल्ले हांव वंग दाखून बाळान तुटान वत तरी ते फुल्ल चेंज एक्चुअली कसं म्हणल्यार म्हाका ते कसले विषय निप्पोन गोतना आता आम्ही उरले इल्ले आशिल्ले
तांगेले सांगता आशिल्ली शेअर करता आशिल्ली इशी आम्ही मेळ्ळे नणंद आशिल्ली थंय ती वायडीक जाल्लेलीची बाळान ती वंगा येयली ती वच्चेन बामणा ते तशी ती गेले गे मागीर गेले आमी क्लोज आशिल्ली जनरली अशी शेअर करता आशिल्ली कसनी विशय जाल्यार तशें म्हळ्यार तांकां दिसता तो पुरा विशय तिका सांगता म्हणून आशा पुरो ते गोतना आ बाळान ती राहील चड ते कसनी ते माइंड सेट चेंज जावन शके पुरो ताका नंतर म्हगे लाईफ चेंज जालेलें कसले म्हळ्यार खंयचेय विशय सांगची ना म्हळ्यार बामूण बायलेले अटॅचमेंट कसं म्हणून त्याची केची डिस्टन्स आयले कसले तू हे ना कळट सांगची ना विशय खंयचे अंतू ना आम्मा बेयणी तितले शिवाय हांव मिगेल जाव दोग जणी आशिल्लीची आमी दोग जण खंयचेय तांगेले विशय अंत आमी नाची खाली कामा घरा कामा आसल्यावर एक्चुअली तितलेच आमगेले लाईफ विंगड कसले चांग वाईट कसले आमगेले कसले शेअर करण्याचे कसले आमकां कळना तशी चल्ले ओके असो म्हूण आमी चलसा चमकलीची दोग जणी आमी मागीर म्हगेले एक अण्णाल चेड्याक पळ्ळे घालू आशिल्ले तशी हांव आयली कुळार म्हळ्यार कुळार येवच्याक मस्त ऑब्जेक्शन आसता तांगेर खंयच्याक येवच्याक ना आयल्यार या सकाळी येवं का फंक्शन जावं का रिटर्न वचो ते येवचे म्हळ्यार तू इन टाइम सकाळी म्हळ्यार येवच्याक ना कोणाला याके त्या टायमाक लग्ना वेळाच्या लग्ना वेळाक तशी येवचे वापस रिटर्न चेडू हाडू ना तेंच्याके इवन घरकडचे फंक्शन जाल्यार नाही जाल्यार एकल्या कोणाके वरका तशी पुरा तसा टाईप आशिल्ल्या जाल्यार ओके आसता आशिल्लीची म्हणून आता याद नाही जाल्यार पाय समजता म्हणून एक आमके एक मना आश आसता तशी आशिल्ल्या मागीर ते म्हगेले अण्णाल चेडा पळ्ळ्या घालू येतना आम्मान वयर वयर फोन केलो येतना तू येता म्हणल्यार ते पुत्रा वचाक तशी ताकाय नाका म्हणालीची वची नाका म्हण ते म्हळ्यार एप्रील टायमार आशिल्ल्या नाका वच्चे म्हूण जाय नाका म्हणून तशी आशिल्ल्या ना पाय सकाळी वसा म्हण पाय सकाळी जायना सकाळी ते दोकून स गंटे म्हाका ते दोकून येवचें जायना म्हळ्यार पेड्रो दोकून हळिंग डेच म्हळ्यार 3 बस धरता म्हाका तशें जावन ते जायना वता म्हूण मागीर लास्टाक सांजवाळ सर कसं की एक आजेर हांव भायर सरलें दोग जण चेडवांक घेवन भायर सरले एक दोन चेडू आले आमगेले मेगेल आमगेले गेल्ले आनी आयले हांव हंगा येवन पळ्ळे घालून पुरा जाल्ले ते दोकून येतना लेट जाले म्हूण हांव आनी वचून पावतना लेट जाता न्हू म्हूण हांव पाय सकाळी वता म्हणून डिसायड करून फोन केला हांव आजी येना पाय सकाळी येता हांव ते कसं डिस्कशन जाल्ले की कसं येते म्हणून वतना आत्ता येऊ का तुवें म्हूण रात्री जाल्यार येडना येऊ कशी तुवें म्हूण मागीर मेलंड म्हणालो जायता हांव सोडता तुका म्हूण ताणें म्हाका उडपा थंय सोडतालें मागीर नेक्स्ट टर्न म्हाका पेड्रा वचच्याक एक बस तशी उडपा थंय तुका सोडता मागीर तूं बस जाय तूं ओके म्हणलें चेडवांक घेवन कुंबळो आमगेले गेल्लेले आशिल्ले पुरा घेवन आम्मा सांगले आनी म्हाका खंयचें फंक्शना तुमी सांगू नाका ती हांव येना म्हाका ती तशी हें करूं जायना सांगून ते चमकेलें म्हळ्यार म्हगे ल्हान ना तेन्ना ल्हान मोरून 1 वर्स जाता तितलेच तशी चमकली ते चमकल्ली उडपा उत्तर म्हाका कसं जालें म्हाका ते म्हाका आत्ताय गोतना म्हाका हांव तागेले एका सांगिल्लें हांव थंय वचना बसार दाखून देंवन आमी तो म्हणालो नाका हांव तुका सोडता हांव राबता मागीर येता पायी म्हण रात जाला 8 गंटेले जाला हांव म्हणलें नाकाची नाका हांव वच्चेनाची हांव म्हूण बिगेल एकची कसं म्हूण म्हाका ते आजीके म्हाका गोतना ते सैसून म्हगेल पेशन्स आवट जाला की कसं म्हूण गोतना इथे म्हळ्यार योच म्हण अम्मा ते रब्बू नज्ज म्हणलेले विशय ते एक दिसाकय जाल्यार तशी नाका तशें वचाक घराक पाय कसं म्हूण पळया म्हणून तो म्हाका रिटर्न घेवन आयलो तशी येतर वंगा येतर रात्री पावस 10 गंटे रात्री तांगेलो पावस फोन ती येनी वंगा म्हूण ते अम्मा उलयली ती पाय सकाळी येता ती कात रात्री आमी पेटयनाची ओके तशें जाल्यार तुमी पेटयन जाल्यार रडना तिका टॅक्सी करून पेटयाची भाडे मी दिताची म्हळ्यार वचूकाची भाऊकाची ते तशी तांणी हर्ट जाल्लेली तशी म्हाका एक नमुने हर्ट अशी जाली हांव वच्चेनाची म्हणे तांणी पेटयनाची एक्चुअली घरकडची तितली रात्री हांव वच्चेनाची कांय जायना पळया पाय तूं राब म्हूण म्हणाले पुरा आशिल्लीची आमगेली फॅमिली रजे वेळलो तेन्ना
पुरा आशिल्लीची. तशी म्हाका नेक्स्ट डे तांणी गॅरंटी येता म्हूण म्हाका एक आशिल्लें तांणी म्हाका सोदून व्हरून. तशें हांव म्हणलें हांव हंग रब्बना आका इपुणी रब्ब मुगे लेक कारवाರ आशिल्ली हांವಂತೂ कारवाರ ವಚ್ಚ ಹಾವಂತೂ ತೆಯಿ ವಚ್ಚನ ತನ್ನಿ ಪಾಯಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎತ್ತ ಮ ಕೊರ್ತಾಚಿ तकाची नक्का म्हण मुगेला अन्य कोडियाला ऐकल्यास म्हणतादू ती म्हणाली आमगे ते वच्चा ती वंगाशिली तू असा मागीर येता सकाळी हांव येते तांगे ते चमकली लेडीला तशी मागीर पळयतना हांव येवन एक गडीन ते आयलीच माय माव दोगे लेकलावरी जालें. लेकल्यावरी जालें आयली न्ही तांणी पुरो मस्त पुरो वंगुल्लेलीची एक सकाळी येयली रात्री 10 गंಟೆ रात घरा भितर बेसनीची वंग ते एकदम उद्दात आहे पिणीची जेवण घेऊन कसले ना बायरी सिटवटारीची बसलीची तिक गेल घेऊन चमकल शिवाय मियानाची वचनाची आम्हाला कितले सांगले रे त्यांनी ऐकूच्या तयार नाची मागीर तशीची तुम्ही ऍड्रेस दियाची म्हळ्यार लॉयराकने आम्ही कॉन्टॅक्ट केले कसं कर येतात परिस्थितीन तू म्हणून त्यांनी म्हणली ती नात वची नाका तुम्ही कसले पुणी ती काही विंगड काही असं म्हणून हे कराची म्हणून म्हणा पण मग बाप्पे पाचशे एकली बँगलोर आशिल्ली ती मागीर तांकां फोन करून सांगली शेश विशय म्हण काय नाका ती वंगायला म्हणून तुम्ही सांगाची ते मागीर वरले हांव हँडल करता म्हणालतो तशी सांगले तशी सांगून ते तशी हँडल जाल्ले सांगले तशें तुमगेले ऍड्रेस द्यायची मी गेल्याक भाव थंय असं तो कसं म्हण सोदून तांकां आपोवन घेवन येता आनी पुरो दिल्ले वंगर कड दाखोवन ऍड्रेस मेल बापाले पळयता तेच रात्री तांणी बँगलोर चमकलीची आईला जेरीची कारावी घेऊन चमकलीची वचून सकाळी 7 ಗಂಟೆ तांगेल घरा बागेला गाडी येतात आणि काय ते म्हळे बगलाकनी पुरो ग्लास असतो कोण असची कोण पळोवन ताणें म्हळें तो म्हणालो बापूस ना तिलचेल्ली ಆತಿಗೆ ಬಪ್ಸುಸ್ತಾನರಸ್ ಮಕ್ಕ ನಮ್ಗು ನೈಲೆಕ ಆತಿಗೆ ಪೆಟೇನ ತಿಗಲ್ ಕಷ್ಟ ಮೊಣೆ ಕಸ ಮುಣ್ ಕಳಿಸಿ ಆತಿಗೆ ಪೆಟೇನ ತೊಗಟ್ಟಿ ರಬ್ಲು साधारण ऑलमोस्ट त्या विषयात पुरा फॅमिलीच म्हाका सपोर्टिव्ह जावन आशिल्ली आणि ह्या एक अशी घटन जातना तुमगेल चेडूवाल प्राय कितले आशिल्ले मागीर धुवी एक 7 वर्स पुता 4 वर्स तेन्ना आणि त्या एक समाजा एद्राक तांकां होड करतना निगेल आनु खैनी मंचे विषय तांणी निमगेलाकी एक पोषक जावन तांकां विद्याभ्यास दिवन वयर हाडचे कितले कष्ट जाल्ले इशे विद्याभ्यास म्हणल्यार म्हाका पुरो जन सपोर्ट एक आशिल्ले आनी आनु म्हूण चेडवान आजीके निमगिली मुगेले एक कसं म्हणल्यार ते चेडवांक अन्नाल अटॅचमेंट नाशिल्ली तिका मुगे नणंद आशिल्ली नणंदे धूव आशिल्ली तशी तिका बापूस ना न्हू म्हूण चेडवांक आनु म्हूण आपूच तांणी सोणी एक बापसूक बाप्प म्हणचे आशिल्ले मुगेले अण्ण अन्नेकलो ताका भैयाक मांत म्हणचे आशिल्ली तागेल चेडवाने अन्नाक मांत बाप्पा बाप्पा तशी आपोच आशिल्ली कळ्ळें मागीर एक बैसून चेडवाले उल्लोचे ते कसले नाशिल्ले तांगेले त्याच्यान चेडवान ते प्रॉब्लम कसले नाशिल्ले अटॅचमेंट ते कसले म्हाका आजीक तांणी निमगीन कसले मागीर एज्युकेशनाक न्ही प्रॉब्लम फर्स्ट जाल्ला म्हाका कसो प्रॉब्लेम प्रॉब्लम म्हळ्यार एक एडमिशनाक स्कुलाक वंगा TC ना अशें वंगा एडमिशन करूनच जे म्हूण म्हणाली ती म्हळ्यार ती स्कुला वता आशिल्ली तीक वंगा 2nd स्टँडर्डाक वंगा गेले दुवे वय पेड्रो दाखोवन वंगा न्हू TC ना ती एडमिशन करूनच म्हळ्यार वंगा लोकलाची जाल्यार वंगा आमी शिकिल्ले स्कूल तांगेल्याची इंग्लीश मिडियम जालेले ते आमगेले आशिल्ली टिचर आशिल्ली HM जावन आशिल्ली ती म्हणाली तू कसले वरी करू नका कन्नड मिडियमाचें एडमिशन करता तांकां इंग्लीश मिडियमाक घाली कोणेय कसले निमगेल्यार न्हू हांव जॉब दिता म्हणाली तशें त्या ताजेर चेडवां एज्युकेशनाक हे जालें फायनान्शियली फस्टाक मुगेल्या अण्णान दिली दुड्डू मागीर नॉर्मली जाता गेलें मागीर हांव मागीर करता मागीर चेडवाल एज्युकेशनाक ते पावले फस्टाक 1-2-3 वर्स ताणें पळयला चेडवाल एज्युकेशन जो काय निंता तांणी कोर्टाक केस ताय घाला केस साधारण 18 years केस आशिल्ली मुगेले कोर्टांत तेय तोच व्हरता आशिल्लो म्हाका हाडचे उडपाक कोर्टांत आशिल्ले ते एक म्हयन्या एक 4 वेळाक हांव कोर्टांत आशिल्ले ते म्हळ्यार विंगड विंगड नमुन्यार केस घाला तांणी
साधारण एक मिनिमम 7 नमुन्याची केस आशिल्ली मगे म्हळ्यार सिल्ली आयटम ते कसले येना जाल्यार कसले हेजे आनी पुरा डिसमीस जाले जजमेंट म्हूण खंयचे केस जाय पुरा डिसमीस जाल्ले तशी म्हाका चेडवान एज्युकेशन तितली हेजे न्ही पुत्तान डुवेल डिग्री जाल्ले पुत्ताक मागीर स्कॉलरशिपार शिकिल्लो तो ताका पर्संटेजन लायक आशिल्ले तुमगेले हितरक्षण वैद्यकीय आसा पळय ತಂಗೆಲೆ ಜೇರಿ ತಕ್ಕ ಜಲ್ಲೆಲೆ ಮಾಗೇರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕರ್ತನ್ ತಕ್ಕ ಉಡುಪ ಕೇಶವೇಂದ್ರಾಚೆ ತಂಗೆಲೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಜಲ್ಲೆ तो ताकेल मा स्कॉलरशिप अरे एज्युकेशन जालेले फुल तिगेल कसले नाशिले ती म्हणल्यार हळंगी गव्हर्मेंट कॉलेज शिकिली ते ಇವತ್ತು म्हणाली ते गलती ते चेडू हांवें म्हाका चिकेची हे जावन आशिल्ली दिसानो स्टिची म्हणून जायनी म्हाका म्हळ्यार बेचूर जातना तांकां ऑटोमॅटीक कळतं न्हू तशी तांणी एडजस्ट जावन आशिल्ली चेडू असले जाय तसले जाय म्हणून कसले डिमांड कसले नाशिल्ले तांगे आणि अशे एक म्हळ्यार प्रत्येक कडेन असं राहतं चलतर असतं कारण कसं नाही आमकां कळना आणि ते आम्ही समजाशी करूक जाल्यार ते एक समयार अशी संगाती दूर जातरी तुमकां एक धैर्य जावन कोण रबलेन ती आणि ते धैर्य एक स्त्रीक आता समाजा दृष्टिकोनार पळयतना मस्त ती स्ट्रॉंग आसना जाल्यार ते एक धैर्य असून गट्टी जावन रबका जाल्यार कशी साध्य जाल्ला धैर्य म्हळ्यार फस्टाक हांव आयिल्ली तशी एक वर्स हांव कसले नाशिल्ली म्हळ्यार डल्ल आशिल्लो हांव म्हळ्यार आमकां हे गुर्तू ना एक विशय असल पुरा म्हळ्यार मर्याद गेल्ली घरकडच्याले तसल पुरा परिस्थिती येता आशिल्ली तसल आलोचना येता आशिल्ले मागीर थोडे समयान म्हगेले एकली कझीन म्हणाली तूं विशी दीस काडतोय म्हणाली तू शिकिले एक असं तू एक कसं पुणे आता कर येत न्हू तू शिकिले फील्ड आपण वचेत न्हू तू म्हणाली जाल्यार म्हाका दिसान तू तेशी आलोचना केलं जायना म्हणाली तशें मागीर म्हगेले एक फ्रेंडाल पार्लर आसा तिका एक हेल्पर एक जावका तुका एक्सपिरियन्स जावका म्हळ्यार म्हाका टचीस सोडून 8 वर्स जाले पर्डिके पूड शिकिली तशी तू वता जाल्यार तिगेले उलयता म्हणाली जायत म्हण मागीर हांव त्या फस्ट स्टेप दवरलेले भायर ते वचाक दनपार नंतर वता आशिल्ली म्हळ्यार म्हाका टच ना एक्सपिरियन्स ती सांबोळून दिना तुका बसच्यार दितली ती म्हणाली ओके जायत म्हळ्यार म्हगेले कसले ना एक्चुअली जायत म्हळ्यार मागीर तशी थंयच्या पार्लराक कामाच्या मुखारी तशी थोड्या समयान ती प्रेग्नेंट म्हूण ती म्हणाली हांव पार्लर लिजा दिता म्हणाली चल हांव कंटिन्यू करता म्हणलें न्ही फस्ट स्टार्ट केलेलें तें हांवें मानसा ब्युटी पार्लर मानसा न्ही तें विंगड नांव आशिल्लें तिगेल पार्लर लिजा केलेला तशी ते तांतूच एक 2 वर्स आशिल्लो तेज्या तर मागीर ती आयली येता म्हणाली तर नंतर म्हगेले एकली फ्रेंडान तिगेल भयणीन पार्लर घालता म्हळ्यार कृष्णापुरान सुरतकल ती शिकतस तू ती पार्लर घालता तू चिके सेट जावते तू येत तुवें म्हणाली जायत म्हणलें आनी ती वंगयली न्हू हांव तेकड शिफ्ट जाल्ली ते एक 2 वर्स रबली जाल्यार ती म्हाका मस्त क्लोज फ्रेंड तशी ते 2 वर्स जातरी मागीर आनी अशी हांव तू आसल्यार म्हाका कसले यूज ना म्हूण दिसलें म्हळ्यार जन हे पुरा पळयतना आनी हांव म्हगेले ओन घालें म्हळ्यार फायनान्शियली प्रॉब्लम आसा जाल्यार कशी म्हूण आलोचना करून मागीर म्हगेले एक ओल्ड कस्टमर आशिल्ली तांगेले एक बिल्डींग आशिल्ली हॉस्पिटलांत ती म्हणाली आमगेली बिल्डींग तू क्या करता तू येत जाल्यार ते घाली म्हूण म्हणाली ओके जायत म्हणलें न्ही ते पळयलें ओल्ड बिल्डींग तू गेल्या जाल्यार म्हाका कोळाक म्हगेल्याक ते पूर म्हूण दिसलें स्टार्ट केलें तें हांव ते ओन म्हूण स्टार्ट केलेलो तेन्ना कस्टाक तेची 2007 अशें पुरो मागीर पास 8 हांव शिफ्ट केलें मागीर ते बिल्डींग सोडल्यार फस्ट स्टार्टींग हांव केलेलें ते एक अनुभव मेळ्ळा एक अनुभव मेळ्ळो म्हाका एक धैर्य येयलें मेन खर येत म्हणून एक धैर्य जालें ते सांगिल्लें म्हाका रिलेटिव्स फ्रेंड्स पुरा सपोर्ट आशिल्ली हांव इश्ची सिंगल पेरंट म्हणून तेची मस्त म्हाका हे जायली कोणें कसलें म्हळ्यार आजकाल परिस्थिती तशी आसा जाल्यार फेस करच्याक कोणाक धैर्य आसना तें हांव केलें
जन मागशी दाखवून पोराचे त्या माग गोत जाल्यार म्हाका इश्ची कसले तसल म्हणटा कसले अनुभव जाईन. तेंच ನಿಂಗೂ ಕಮೋಣ ಅತ್ತ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟು ಜತ್ತನ ತ ಸಮಯಕ ಕಸನೇಕ ನಿರ್ಧಾರ ಗೆತ್ತತಿ ತ ನಿರ್ಧಾರ ಜನ तदन समाज पडोचे दृष्टिकोन आणि कुटुंबेंतूची मस्त जन असतात तंगेल एक दृष्टिकोन कशी असिला आणि ते तशी म्हणून सांगून पुरा जने नेगेटिव्ह जाऊन असता म्हणणे जलारी त्या एक क्षण कशी असिला जनाल सहकार असेल ती एक आता चुच्चू मात म्हणतात ना वय वय तशी उरलेली ती कशी असेल त्या एक ते कसले ना जाल्यार म्हणल्यार एक फस्टाक पुरा जन कॉम्प्रोमाइज करच्याक पुरा मस्त ट्राय केला म्हणजे ऑलरेडी एक कोर्टा केस चलता असताना हांव ह्या पुरा केला जाल्यार कॉम्प्रोमाइजाक म्हणून सुमार जणां ट्राय केला. तशी अशी समने शी म्हणून पुरा ओके जायत हांव करता जाल्यार मेगेल ಒಟ್ಟು तुमी राबोक कित्याक म्हळ्यार हांव वच्चून पायपन म्हाका कसं जाल्यार म्हाका लॉस मेगेल चेडूं म्हाका तोंड मेगेल चेडूं लॉस मेगेल आनम्मा लॉस म्हाका सेक्युरिटी जावन तुमी येवन राबतावे ओके हांव वता ते कोण येनाची सीदा वस बामणा ते म्हूण लकयतले आशिल्ली शिवाय ते मागीर ती कशी हँडल करतली म्हूण थिंक करनाची पण ऑलरेडी हांव तशी आसतरी नेक्स्ट मेगेल आनीक कठीण परिस्थिती आसा पुरो ते चमकले ते खंडीत म्हाका गोतस तशें आसतना म्हाका एक सेक्यूर जावन कसले पण जावक न्हू तुमी येयाची म्हळ्यार म्हाका पंचायतीक म्हूण करूंक आयिल्ले लेगी हांव ते एक सांगला म्हाका कोर्टान तुवें म्हाका जाता न्ही जाल्यार हांव सांगीन म्हाका एक सेपरेट घर करची पूण डिमांड एक ते एक दवरला कित्याक म्हळ्यार सेपरेट असले मागीर बामूण किश म्हाका एक धैर्य ते एक ते तांणी ओपुच्याक तयार नाशिल्ली घर करच्याक तशें समाजान तुला जन ह्या नमुन्यार म्हाका हें केलें डायरेक्ट कसं न्ही म्हण जाल्यार एशी नमुन्यार सुमार जाणां ट्राय केला जाल्यार हांव तें कसं न्ही हें करनी सिरियस जावन घेयनी केअर करनी हांवें तुमी आसवे ओके हांव वता म्हाका कसले प्रॉब्लम ना म्हाका येवंक राबोका म्हूण आशिना जाल्यार कोणी ते कोणी रेडी नाची एक सांत्वन कोरून घरा पेटोवची एक मनस्थितीर पुरा असले तितले शिवाय विंगड तुगे एक लाईफ आस तुगेले फ्युचर आस चेडू सन्न आसाची ऑलरेडी हांवें फील्ड आशिल्ली निमित्त म्हाका ते कसं न्ही फेस करत म्हण एक धैर्य आशिल्लें तशान हांव ते तितले हें करनी हांवें म्हाका कोणी आयले ओके तेय हांव फेस करूं रेडी नाशिल्ली त्या म्हळ्यार म्हाका तितली धैर्य नाशिल्लें खंडीत ना त्या म्हळ्यार ते आमगेलें घर पेंटाने पॅन्ट सोडून एक सादारण एक 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर चिकेची हाडीशी म्हळ्यार तिकडची एरिया तशीची तोट गीट आसून ताजे मध्ये घर तशी अशें पुरो घर सुमार जाल्यार दिसना वय ते म्हाका धैर्य ना ते वचून राबचितले तशें ते सांगल्यार कोणी आयकुच्या तयार नाची मागीर त्या एक ब्युटी पार्लरला तुम्ही काम करतात अनुभव घेतात ती मागीर 2008 तू एका पार्टनरशिपारी मानसा ब्युटी पार्लर शोर करतात वय त्या तुमका नेक्स्ट कशी एक सहाय जाता आर्थिक जावन मस्त जाला तांत हांव मस्त हें जालें शिकलें हांव म्हळ्यार अनुभव मस्त जाला म्हाका म्हळ्यार भायर वचून तुगेले वकले शिंगारचे हे त्या पुरो मस्त हें जाला तांतू म्हाका फायनान्शियली म्हाका मस्त हें जाला म्हळ्यार स्टार्टींग घालच्याक म्हगेलें हें नाशिल्लें म्हगेलें म्हाका बाबाजीन हेल्प केलें तूं म्हळ्यार लोन काडूं पळयलें हांवें म्हाका तेंची वेन तूं चमकल्यार लोन मेळ्ळी म्हळ्यार आतां पळयात गव्हर्मेंट लोन ते हे पुरो मेळटा न्हू जाल्यार हांव तेंची आनी तूं चमकल्यार म्हाका हें जायना मागीर तो म्हणाल तूं तुका जाल्लें तशें होगून म्हाका रिटर्न करी हांव तुका हेल्प करता म्हणा ते हांव तशी मागीर केलें फस्ट स्टार्टींग ताणें दिलेलें म्हाका तशें हांव पार्लर घालें म्हळ्यार व्हड मट्टार म्हूण करनी सन्न मट्टार म्हूण केलें मागीर मेगेलें जाल्लें तशीची तांची इम्प्रुवमेंट करता चमकल्या एका वेळा करतना हांव हें करनी म्हळ्यार इन्वेस्टमेंट चड जावका तेदो मागीर मेगेलें की चिके जात दुड्डू जाल्ले कर येता म्हणची तिसऱ्या वेळाक हांव एक इम्प्रुवमेंट करता चमकली ताची मागीर म्हाका ते हें केलें मागीर ओके ते एक 2008 तो केलेला ती पार्टनर आशिल्ली म्हगेलो टेकली म्हगेले ओटू म्हळ्यार ती शिकिल्ली आशिल्ली आतां लिजा घेतली पार्लराक ती ट्रेनिंग येता आशिल्ली तशें गुर्त म्हाका तीन म्हणलें एनी टायम तूं पार्लर करता जाल्यार हांव तुगे वटत मागीर हाजे नंतर दुबायक वतात म्हळ्यार एक कसं सिक्कन इतम आसता जाल्यार दुबायक वचून थंय एक सिंगर सुचेक कसं ब्युटिशियन जावन गोंयांक येतात
थंय वातावरण कशें आसलें म्हळ्यार भास कळना मागीर थंयचे एक अवकाश कशे मेळ्ळे आनी थंयचे अनुभव कशे आशिल्ले दुबाई वचूं काय म्हूण म्हाका निजान फुडें देखून आश आशिल्ली एक्चुअली जाल्यार मागीर कोर्ट केस आशिल्ली मागीर म्हाका वचचें जाय मागीर एकली फ्रेंड आसा म्हळ्यार चायल्डहूड फ्रेंड एक्चुअली आमकां नेबर जावन आशिल्ली ती बॅरिना आशिल्ली मागीर ती आतां हांगा सेटल जाल्या मर्सी पार्लर आसूं बन्स हॉस्टेला लागीं वेरी फेमस मर्सी अकॅडमी म्हणून ती म्हगेली फ्रेंड ती म्हणाली तुगेलो कोर्ट केस न्ही पुरो एकोळ्या हेजेव आ तुका पेटयत म्हगेली फ्रेंड एकली आसा तुका पेटोवचें काम म्हगेलें म्हणून तशी तिणे हे कोन्न तिगेले फ्रेंड जाल्यार उरलो न्हू म्हळ्यार तेन्ना वतान म्हाका एक्चुअली एज जाला 40 तेन्ना तिणें म्हाका एवॉयड केलें कोणें तेय आशिल्लें ती गांवची एक्चुअली तुका एज जाला ಒಂಗೆ ಖರ್ಚಿಕೇಚಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ అని जावच्या ಪೂರ म्हळ्यार फुल चेंज हवामान हे प्रमाण ना म्हाका धैर्य सावेत्ता म्हणलें तशें म्हगेल अज्जेरीची चमकल देवादेन कसं नाही प्रॉब्लेम जाय न्ही हेल्थ इश्यू न्ही जावच्या पुरो म्हण तशें ते कसले हे जाय न्ही जाल्यार बेस्ट पीस ऑफ माइंड कसलेय जावक जाल्यार बेस्ट म्हाका सगळे ಅಂತೂ हांवें 4 वर्स आरामेर आशिल्ली म्हळ्यार जनाल कसने उत्तर ना कोणाके कोणाले पडलेले ना ते तांणी जाल्ले तांगेले लायफ जालें कळ्ळें पार्लर ಅಂತೂ म्हाका 12 hours वर्क 9 to 9 सीजन टाइम म्हळ्यार तुगे फेस्टिवल सीजन ते अशें म्हळ्यार रमदान दिपावळी क्रिसमस तसले टायमार पुरा तुका रात्री 11-12 जाता येताना घरा येताना जाल्यार आमकां ते टायर्ड म्हूण ना कंटिन्यूअस कस्टमर रेस्ट ना पोटाकोच्या टाइम ना बट एक्चुअली रिलॅक्स लायफ कसले दिसान म्हळ्यार आमकां मात वर्क करचे टाइम ना विंगड आलोचन करचे टाइम ना म्हळ्यार तितलो तेजन होय मेन म्हळ्यार तांत हांव मस्त रिलॅक्स जालें हांव म्हळ्यार एक्चुअली चमकल्ले ताजे खातीर म्हाका म्हळ्यार वंगा जनाले ते पुरो आयकून कोरनु एक्कोळ वंग दाखोवन वच्चा म्हूण तशी चेडू हांव सोंड चमकल्ली मेल अक्कनी आशिल्लीची अक्कालेनी तन्नी हे केलेले हांव नत्तील थोडं पळयलेले तन्नीची आम्हाले सोंड चमकल्ली मागीर एज्युकेशन तांगेलें कसं आसा तें पुरा तन्नी हे केलेलें पळयलें पुरा म्हळ्यार तांकां ते एडमिशन ते कॉलेज स्कूल कसं आसा तन्नी हे केलेलें त्याच्यान तांगेल पुरो सपोर्ट आशिल्ली मीत म्हाका ते वच्चा जाल्यार चेडू हांव सोडून न्ही जाल्यार साथ दिना तशें न्हू हांव चमकल जाल्यार तेंची लायफ एक्चुअली बेस्ट कसले हे ना ದುಡ್ಡು ಕರ್ಕ म्हूण इंटेन्शन म्हूण न्ही जाल्यार तुका रिलॅक्स थंय मेळ्ळा म्हाका तशें तेंचे एक्सपिरियन्स तेंची हे ते मॅडम काही पुरो मेकअपांनी पुरो वता आशिल्ली मागीर तुगेले ते चडटी तुगेले अवॉर्ड फंक्शन पुरो जावची थंय दुबयंत तशी खंयचे स्टार फिल्म स्टार कनी पुरो मेकअप हेअरस्टाईल तसल करचे कनी पुरो वता आशिल्ली तिका पुरो कॉन्टॅक्ट मेळटा आशिल्ले तशें हांव तिगेल थ्रू ती एक तिगेल ओटो आशिल्ले ती 2 पार्लर आशिल्ले आमकां 4-5 जाणां घेवन वता आशिल्ली होय ते एक अनुभव आसा म्हळ्यार मागीर एक कसं म्हळ्यार जन कसं नमुने आसाची म्हूण आमकां कळटा तेय वतर तेय कळटा एक्चुअली गांवची पुशी तेंची जन कितली की बेटर गांवचे जन जाल्यार कितली की हे आसाची म्हळ्यार तांकां कोणाले कसले पर्सनल लायफ नाका ती सुरतकलची ती आतां पार्लर ते येवची इंडियन्स चड तेंच निमगो का म्हळ्यार भास तुमकां कशें ना 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 भासे प्रॉब्लेम जाय न्ही इंडियन्स म्हळ्यार तुगेले चड केरळाचे एक येताची तांकां मलयाळी हिंदी येना इंग्लीश तांगेले चड जाल्यार आमी उलोवन उलोवन आमकां एक चिकेची तांगेले उलोवच्याक हे जाल्ले मागीर चड कोडयेलचे पुरो चड तुळू कन्नड आमकां यूज गांव सोंड चमकल्या म्हूण आमकां कसले व्यत्यास कळ्ळे ते वतरी म्हळ्यार गांवतुले ते आसता न्हू तशें ते आमकां कसले डिफरन्स म्हाका कसले कळ्ळे तांकां तशी आता म्हळ्यार असल एक विचार मस्त कडेन चलतर असता खंडीत कसं के कारणाक संगाती दूर जगता दूर कोरका पडता सो असल एक सन्निवेश असताना एक स्त्रीले मनस्थैर्य मस्त मुख्य जावन असता तशी असल मस्त विचार जाता असताना तुम्ही ह्या एक फेस कोण मुखार आयलेच सो कसं एक आमगेल्या समाजाक सांगूच पावता ती तशी कसं मेन कसं म्हळ्यार मेन आमगेले वेर आमकां एक धैर्य आसूं फर्स्ट ऑफ ऑल दोन्हीचे कोण कसं सांगताच म्हणून आमी आलोचन करूनच
कित्याक म्हणल्यार कोणे कोणाक वैरेवच्या सोणाचे जल्लीतले तोग्गू करू पळयता शिवाय वैरेवच्या कोणे सोणाचे त्या आम्ही हे करण्याचे आम्ही कसं स्टेप दवरताचे करेक्ट स्टेप दवरताचे कोणाला ऍडवाइस घेवेत ओपिनियन घेवेत जाल्यार आम्ही डल म्हळ्यार वीक जावन आशिल्ली इतले आम्ही आनीक एक वताचे मेन फस्ट आमगेल वेर आमकां धैर्य जावप कसने करेत कसने करता व म्हणलेले हर्ट जाल्यारच पळय खंडीत तुका कसले प्रॉब्लेम येना त्या मेन जावका कसं जाल्यार हांव फेस करता म्हणलेले हर्ट असल्यारच पळय खंडीत आमी वयर वताचे कसले जायना पार्लर शिकताना म्हणला ते कपणीचे म्हूण म्हणला म्हण हेअर कट करचे हे करचे म्हूण शिकतना न्ही त्या प्रमाण म्हणला म्हाका तसल प्रोफेस शिकतना ಆಗ್ತಾನೆ त्यातनं पुरा जनान म्हणला जाल्यार आत्त तांनीची म्हाका हे करताची कळ्ळें एक साधन ते म्हणल्यार पार्लर म्हणल्यार तांगेल ಮತ್ತೆ कसं खाली ते मात्र ಐಟಮ್ ड्रेसिंग करचे हे करचे त्या प्रायडी ना त्यात सांगिले म्हळ्यार आत्त चड पार्लरा भायर सरोचेन पुरा आत्त न्हू फॅशन जावन गेला जाल्यार त्यातनं तितले आशिल्ले जाल्यार जना तितले ताजी नॉलेज ना तशें हांव न्हू ते पुरो त्यातनं म्हणलेले मनशां आत्त तांणी आपयताचे कळ्ळें म्हळ्यार आता प्रति एकल्यांक एक कसं एक कार्यक्रम असो जाल्यार सिंगर्स येताली मुख्य जावन जो वय मागीर फायनान्शियली कसं हेल्प करना जाल्यार रोडना तुका कितली इन्कम हे जाता कितली तुगेल पुरा काळ कितली व्हरता ते कॅल्क्युलेशन करता शिवाय तू फायनान्शियली कर कमवून येना मोरल सपोर्ट जावन आसूं येत त्या निमगिना त्या सोडून तुगेले कितली दुड्ड व्हरता कितली तू सेव करता ते निमगिता शिवाय एज्युकेशन चेडवान एज्युकेशन कसं करता तसल पुरा जालें एक्सपिरियन्स म्हाका त्या पुरा करताना मस्त असायची तसल शिवाय विंगा म्हळ्यार तसले जेरी केंची वेन तू वत्ता हाव म्हूण तांकां एक शिवाय विंगड कसले येना म्हळ्यार तांकां काही आमगेल निमित बाद जत्त की म्हणले कुल तांणी तिसनी गुजकी त्या गोतना ते कोणाला हे कर न्ही आमगेले सराउंडिंगा भितर मेगेले भाव भयणी तितल्यान तू आशिल शिवाय विंगड कोणाला हांव कसले तशें हे कर ते सपोर्ट मस्त जनांक केला म्हळ्यार पुरा करतल्यान केला पुरा जनांनी दुर्विला म्हणून सांगना करतल्यान खंडीत केला म्हाका सपोर्ट फॅमिलीन तू फस्टाक पुरा जनान तांगेल तांगेल फंक्शनाक कापूचा सूर केला तशी जी एकल्याला एकल्याला पळोवन ते कोण केल्लेले म्हूण आयकून एक ऍड शी तशी म्हाका ऑफर्स येईल शिवाय मागीर विंगड कसले हाजेर आणि आता आर्थिक जावन एक समाजांत सुख पडता तशें आर्थिक जावन तुम्ही आता कसं कोरनस ती वैरवच्या आता दुबई दाखवून येत राव हळेंग दिन पार्लर केला ते घरा लगीचे पार्लर करून असं तशान ते चलसून घेऊन असा पार्लर मागीर आता समाजांतू प्रति एकली म्हळ्यार नकारात्मक जावन उरलेले आसात होय त्या मुखार येवन आता एक साधन कोण म्हळ्यार एक भायल देशा वचून दुबईक वचून थंय अनुभव जेवन हळे अंगडीन तू आता एक ब्युटी पार्लर करून आसात सो अशी करता असतना एक घराचे एक सपोर्टय आसा समाजाचे सपोर्टय जावका पडता सो चेडवांक एक स्थाना हाडता अंतू तुमगेल एक जबाबदारी कशी एक मुखार हाडले तुम्ही म्हळ्यार दुवेक वायडीक केल्ली दुवेल वायडीक जाले आता 6 years जाले तिगेल वायडीक हांव वायडीक करची एक्चुअली आयडियार ना आशी म्हळ्यार मेगेल हे पळोवन तांणी सिलेक्ट केला ओके मेगेल कसं प्रॉब्लेम ना आशिल मागीर मेगेल अक्का म्हणली तशी हे केल्यार जायना पळया आमगेल भितर भितर हिची गोताशिली हिची पळया जाल्ले जावं पळया म्हूण तशी पळयत पळयत सोयरीक जाली तिका कळ्ळें गोतशील न्ही बट दाखयलेली मनीस गोतशिलीची ती म्हणाली चल्ल्याल म्हणटा मिगेल कस हांव गॅरंटी म्हणून हांव म्हळ्यार सोयरीक पळयत म्हणटा म्हणलेले एकाची म्हाका दुड्डू आस्तू बेद्दूक विशय नाका मेन म्हाका चल्लो जावं करेक्ट चल्ल्या स्ವಂತ बुद्धी जावका चल्ल्यान समजल्यार म्हाका विंगड कसले ना ते मात्र शिवाय म्हाका विंगड कसले नाका बट आ लेकिल्या पशी लायक सोयरीक मेळ्ळे चंदा रस तशें हांव न्हू तिगे लायफ तशी सेटल जाले वायडीक वेळाक मात्र मस्त जनान हेल्प केला म्हाका अण्णा सैडान जावं अम्माल सैडान जावं ते हेल्प केला ते ना म्हूण हांव सांगना ताजी निमित्ताची एक चंदरी तिर एक वायडीक जावन गेले ती गेले मागीर पूत शिकता असं त्या गेले त्याच्यात तो PhD करता असं शिकता शिकता PhD करता असतो
म्हळ्यार ते कामां असतो SDM त्याच्यात तो PhD करत असतो तागेल तो एक तोचे करता पे करता PhD करता म्हळ्यार शिकताची PhD कोर नाही वे हे मला कामां तो असतो SDM लेक्चरर जावन तो मला जर्नलिझम शिकेल हा. तशें जावन ताणें तोचे करून पे तागेलेचे ದುಡ್ಡು तोचे करतस आता कडेरी एक पोषक म्हळ्यार सिंगल पेरेंट जावन चेरडवां पळोवन जीवन करचे सुलभय नाही कष्टय नाही कष्ट म्हळ्यार कष्ट जाल्यार तुमगेले ह्या एक कसं अभिप्राय एक कसं एक सांगू इच्छिता ती कष्टस ना म्हणणे जाल्यार ते चिकेची इझी म्हणते म्हणलें मी मेंटली कोण जन फेस करचे आमकां धैर्य जाल्यार पळय कसले हे करीत मेन कसं म्हणल्यार चेडवांक ते अन्नाले म्हूण एक तांणी कसले निमगिनी पळय ते एक म्हाका एक प्लस पॉइंट ते तांणी पिसल कसले निमगिले जाल्यार पळय म्हाका चिके हांव सफर जाता तशी दिसता ते म्हळ्यार हांव आतां कसं करीत म्हूण तशी हांव लेखयत आशिल्लें जाल्यार ते एक म्हाका एक येयनी परिस्थिती तशान मागीर एक वाटेर गेल्या वरी जाला म्हळ्यार चेडवांक कसं करचें तांगेलें एज्युकेशन कसं त्या मात्र हांव आलोचन केलेलें आमी वीक जावच्याक नज मेन कसं म्हळ्यार एक दुसऱ्या डिपेंड जावच्याक नज अन्यकल्यान आमी डिपेंड जाल्ली ती म्हूण आमी तांकां जड जावच्याक नज आम कसं गोतस आमच्यान कसं करूं जाता ते करून आमी वयर येवेत एज्युकेशन असलें एज्युकेशन कसं नाही करेत एज्युकेशन ना जाल्यार आजकाल मस्तच कसले करच्याक पण हांव फस्टाक तशी लेखला हे ब्युटिशियन म्हणून लेखनी काही बाळांतीर पळय करूंक हांव रेडी आशिल्ली म्हळ्यार कसले ना म्हाका म्हळ्यार इन्वेस्टमेंट कोण करची तसले कसले म्हाका साध्य ना म्हाका मेन म्हळ्यार दुड्डू जावका मर्यादेर गोळची तसल कसले एक करूंक हांव रेडी आशिल्ली फस्टाक मग ते सांगितलं मेल कजिनान मागीर तशी सांगितलं शिकिल्लें तू कसं नाका जालेलें करता तेच करीत ना तुवें म्हूण तशी ते हांव हांता येयले शिवाय जाल्यार आमी कसले खोन दाखयत आजकाल कसले करीत म्हळ्यार आमकां त्या जी कसले नॉलेज आसल्यार न्ही ना जाल्यार आनीकल्यार निमगून जाल्यार आमी कसले करीत जायना म्हूण बसल्यार पळय आमी खंडीत चलवताची जायनाची कित्याक म्हळ्यार आमी लायफ लॉंग फेस करता राबूक दुसऱ्याले ताजे बदलाक आमी आमगेले स्ವಂತ केल्यार पळय म्हळ्यार आमगेल सीट आमी गोडल्यार ताजितली बेस्ट केंचे ना ते दुसऱ्यान सांगूकय ना न्हू तेन्ना हंगसूच आमी आयकुचे ना न्हू आमी धैर्यार सांगू येता मेगेल सीट हांव गोडता म्हूण ती खाल्ली पिल्ली म्हूण कोणें सांगूक ना तशी तसल परिस्थिती कोणानय करून घेवच्याक ना जे तेच्या हांगा येयला तांगेला जेरसले बेस्ट आणि कडेरी कोणाक पुरो तुम्ही एक धन्यवाद ह्या स्वाभिमानी पावला कार्यक्रमा ಮೂಲಕ सांगू इच्छिता ती ऑलमोस्ट मेगेल फॅमिली फ्रेंड्स अमकी तसल म्हण नाव सांगचेक म्हाका म्हण पुरा जनांनी पावल्याची त्या हांव हें करूं जायना पुरा पावल्याची मागीर आतां हे अवकाश दिल्लेलो म्हाका नंदगोपाल सरान तो केन्ना किदोन सांगता आशिल्लो तशे वयर एक अशी एक फंक्शना मेळ्ळेली तळी सांग का तू तुगेल कसं जाल्ला ते सांगू कशी सांगता तशें मागीर म्हाका म्हळ्यार तशी प्रचार शिकोवन उलोवच्याक म्हाका तागेल वत्तान हांव हा म्हूण सांगल्यार तेच म्हगेले हे तितलेच म्हळ्यार आत्ता समाजांत म्हळ्यार मस्त फास्ट जावन ಡೆವಲಪ್ जाता अशें आमगेलो समाज तांतू असेल ಕೆಲವು सन्निವೇಶಕ್ಕೆ घटना जातना ते कसनय नाही म्हूण सांगून तुम्ही मुखार आयलास आणि असले आम्ही ह्या एक कार्यक्रमा करची कसं म्हळ्यार कसनय कसं की जाल्लें आणि कसनय करूं जायना म्हूण सांगून धैर्य कसनय नातिल असतात तसं लांक एक मादरी जावो निदर्शन जावन हे कार्यक्रम पावो म्हूण एक आमगेलो आसा तशीची तुमगेल एक समय दिवन तुमगेल जीवनाक कसं जाल्लें कसं केल्यार आमी जीवनांत मुखार येवेत म्हणच्याक एक उदाहरण जावन तुम्ही आसात तशी ह्या कार्यक्रमाक आयल्याक विश्व कोंकणी तर्फेन आणि पूर्ण जन वीक्षकाल तर्फेन तुमका धन्यवाद सांगता धन्यवाद संध्या शणे मयेले एक स्वाभिमानी पावला ह्या संदर्शन कार्यक्रमांतू तंगेल एक जीवन म्हळ्यार
खंचे असाध्य म्हणजे एक जनाक साध्य कोरनु दकोनु आणि जीवन अंतू एक पोषक जावनु तंगेल एक चरडू वाले जीवन एक हंता खाणू आणि प्रति एकल्यांकೈ असेल एक निदर्शन आयलारी आम्ही मुखार येवेत कसं एक साधन करू येतं म्हणच्या काम गेले तर उदाहरण जावनु तंगेल एक संदर्शन तुम्ही ऐकलेलं असं ह्या कार्यक्रम तुमका इष्ट जावन असलारी ह्या कार्यक्रम लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा धन्यवाद.